गिरीश म्हजो कलीग काउन्सिलर तो आज चेअरपर्सन फॉर्म बोलला फाल्यां तो शुअर अनऑपोज चेअरपर्सन जातलो ते शुअर आहा पूण हांव सांगूंक सोदतां की जितली म्हजी कामां पेंडींग आसलेली तो ती कामां पुरी करतलो कित्याक आतां कांय सांगतलो कितें म्हणजे कामां कितें पेंडींग आहा कितें कितें आहा तें सांगतलो तशेंच हांव म्हज्या टेन्युराक जायती बरी कामां केली आनी हांव सद्याक आमचे चीफ ऑफिसर तसोच आमचो ACO आनी आमचे स्टाफ आनी आमचे AMI जे कोण काम केलां तांकां सगळ्यांक देव बरें करता तेणें म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो हे एक वर्सा टेन्युरान आनी हांव सद्या हो आमचो गिरीश बाब बरें काम करतलो कित्याक ताका आहा काम करपाक उमेद वास्को खातीर तो बरें करतलो ताका सपोर्ट आहा वास्कोचो MLA तो दाजी सालकाराचो तो तेजे सपोर्टान तेणें जायतीं कामां करतलो म्हाका गॅरंटी आहा की हांवें दाजी अंडर हांव दाजीचो MLA तो काउन्सिलर नासतना म्हाका दाजीन ताचो सपोर्ट केलो पूण एका तो तेजो काउन्सिलराक सपोर्ट करतलो हांव श्युअर गॅरंटी Council last year, and I am the only councillor who had elected unopposed as a chairperson of Vasco Municipal Council. हांव पयलीं सगळें देव बरें करूं म्हणटा जावं जाणांचें देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हाजी फॅमिली म्हाजी वायफ म्हाजे सगळे 25 काउन्सिलर म्हाजो वास्कोचो MLA बाब कृष्ण काले सारकर तसोच मोविन सर आमचो पालक मंत्री तसोच संकल्प आमोणकर आनी तसोच आमचो एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक त्याच्याय काउन्सिलरांनी म्हाका सगळें फूल सपोर्ट केला तसोच कार्लोस आल्मेदाचे काउन्सिलर त्यांनी एक्स MLA त्यांनी त्याच्याय काउन्सिलरांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी बरी गजाल वास्कोकारा खातीर कितें अनऑपोज येवप म्हटल्यार तुका 25 कॉलर एकठांय काउन्सिलर एकठांय जावन एक वास्कोची उदरगत करपाक सगळे जाण एक जाल्ले आसा हांवें पयल्याच बायटीचेर सांगलेलें मेन इश्यू आसा जो आसा वास्कोन तो गार्बेजचो इश्यू तो खंय तरी आमी सुटावो घेतले दामू कास्कर हेणें काम खूब बरें केलें आनी तेजें कितें पेंडींग आसलें पळय तें आमच्या लिओ रॉड्रिगीसान कंटिन्यू केलें फुडें अशें जावंक ना की दामू दुसरो आनी हांव येयलो की मागीर हांव दुसरें काम करतलो अशें जावंक ना दामूची जी पेंडींग कामां आसली पळय ती लिओन कंप्लीट केली आनी लिओन नांवूय बरें कमयलें कित्याक हांगा एक भाजी मार्केटान तुमी समज पयलें जाल्यार सगळे लोक भायर बसताले लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो तो तेणी क्लियर करून घेतलेलो आसा जो स्क्रॅप व्हेकल्स आहा पळय त्यो तेणी जबरदस्ती सगळे काडलेले आसा सो खंयसर तरी हाच डिसिजन घेवचें पडटा आनी ते लिओन डिसिजन घेतलेलें तेका लागून त्या खुबशे लोकांनी वायटूय म्हटलें पूण ओवरऑल सगळ्यांक पळोवपाक गेलो जाल्यार तें काम बरें आसलेलें आतां तें जें पेंडींग आहा पळय तें आमचो गिरीश बाबाक आमी सगळे जाण ताका सपोर्ट करतात आनी आमी तेच्या वांगडा आसतले जो तो समज की रॉंग करता ताका आमी गायड करतले पूण म्हाका दिसता जो लिओचें कितें पेंडींग काम आहा पळय तें आमी गिरीशाच्या हातीनसून करून घेतले आयज अशी बरी गजाल आसा की जेन्ना कावन्सील आनी MLA आनी कावन्सील हे आनी गव्हर्मेंट हे तेन्ना तिनूय एक आसता पळय डेव्हलपमेंट जावपाची बरी संभावना आसता.